आमी गीत घेवया A13 पेज नंबर 6 एकलोच आमचो सोमी. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावन, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाब, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बंद पासर सगळी एकूच जावच्याक आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी ते सांग आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीती ते सांग आसा ती हांव बापाक उबारता. आयज आमचे 8 जेजुईट ब्रदर 2 वर्सां तांची नवसरणी जाल्या उपरांत ताका नवेशेट म्हणटात. तांणी हांगसर पांय वाटेन रोमारीन बेलगांवसान हांगसर 3 दीस 5 दीस ते चलून आयले आनी हांगसर ताणें एक्सप्रेसांच्या दिसांनी सेवा केली 25-40 दिसांक. ते आयज आपले जिवीत जेजूक पूर्णपणे भेटयतात, ते आपले वावज घेतात. तांचे पासत हांव मागतां आनी आमी सगळीं जाणां तांचे पासत मागया देवान तांकां बरें जेजूट करच्याक. आनी आयज आमी संस्थेंतलो एक जेजुईट भाव आमचो, ताचें नांव अलोयशियस गोंजागा. तो तरणाट्यांचो पात्रोण. तो एका व्हडल्या गोरबांतलो आसलेलो, खूब श्रीमंत आनी तो प्रिन्स कसो आसलेलो कुंवर. तर ताणें हें सगळें सोडलें आनी जेजूचो पाटलाव संस्थेन ताणें केलो. कित्याक ताणें हें जेजुटांचें जिवीत वाचलेलें आनी कशे भाशेन फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सारकें खर्चून देवाक भेटयल्लें. तर तें वाचल्या उपरांत ताका खूब भितरल्यान देवाचो आवाज आयकूंक पांय ताचो दिन आसलेलो ताका जजीस जावपाक. ताणें खूब ऑपोजिशन हाडलें. सगल्या थंयसर पळय व्हडले व्हडले घराणे आसा थंयसर ताका धाडलो. तरी पूण ताचें मन जेजूचेरूच थिरायिल्लें आसलेलें. 4 वर्सां तरी ताका भितरूच दवरलो. त्या उपरांत ताणें सांगलें, तूं कित्याक दुसरो पाद्री जायनाय, कित्याक जेजूट जाताय तूं? ही संस्था एकदम कडक. तो म्हणूं लागलो, ना, थंयसर म्हाका म्हजें जिवीत जेजूक भेटूंक जाय पूर्णपणे. तो थंयसर आयल्या उपरांत आमचे नवेशेटीन सारको खालतीपणीन तो जियेतालो. जशे भशेन जेजून आपलें जिवीत देवपण सोडून आमचे सारको जालो आनी आमचो सेवक जालो, तेच भाशेन ताणें हें जेजूचें जिवीत पत्करलें आनी सारको खालतेपणी तो सगळ्यांची सेवा करतालो. 23 वर्सांचो आसलेलो आनी तो तत्वज्ञान म्हणजे फिलॉसॉफी करतालो. एकदम बरो आसलेलो, हुशार सारको. ताका बरो फुडार आसलेलो संस्थेन आनी बाकीच्यान. पूण तेन्ना रोमाक प्लेग आयली आनी ही जोरी आयल्या उपरांत लोक मरोंक लागलो आनी तो पडून आसतालो. जशे भशेन आतां कोवीड आयले ते भशेन एक जोरी तेन्ना आयिल्ली. तो तांची सगळ्यांची सेवा करूंक लागलो. आनी एक दीस तो रस्त्यार रोमाचे चलतना एकलो थंयसर पडून आसलेलो रस्त्यारूच ताणें ताका आपल्या खांदार मारलो आनी हॉस्पिटलान घेवन गेलो. ते मेरेन सान ताकाय तो जोर आयलो आनी रोखडोच तो मेलो. पूण मोत्ताना ताणें अशें म्हणलें, हांव जेजूच्या जिवितान विरगून पिगून वेतां. म्हाका आनी कांयच नाका, जेजूच म्हाका जाय. हे भशेन तो मेलो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे सगळे जेजूट भाव पळय आसात ते हेच भाशेन आपलें जिवीत पूर्णपणे देवाक भेटयतात. आनी आमी सगळ्यां त्या आमच्या नोविसां पासून मागया, न्हयच हांगसर ह्या आमच्या प्रांतांत, आख्ख्या भारतांत आनी आख्ख्या संवसारांत ते आपलें जिवीत जेजूक पूर्णपणे भेटयतात. तांकां देवान कृपा दिवची आनी आनिकूय भुरगे जांकां जेजू आपयता ताणेंनूय
ताका वय म्हणपाक ताका बळ आनी गोठे दिवंक आमी तांचेय पासत मागया. ह्या मिसान आतां वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सगळ्यां आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या पातकांचे दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. काळजांत तान दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोदी कोरच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोरपोदिदाद दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. सर्वेस्परा, सोर देण्याच्या दातारा, तुज्या आदारान भाग्यवंत लुईसान निर्दोशी आनी प्राचिताच्या जिविताची आमकां एक विचित्र देख दिली. ताची विणवणी मानून घे. ताचे निर्दोशी जिविताचो आमी पाटलाव करूंक ना, तरूय प्राचितांत तुजेशी परतोंक आनी काळजाचें निर्मळपण जोडूंक आमकांय कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आमी शितिदान आयकुया. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, म्हजी वडवीक सांगून म्हाका कांय फायदो ना, जावनूय वडवीक सांगची म्हाका गरज पडटा जाल्यार हांव सोम्यान दिल्ल्या दर्शनाची आनी प्रकाशनाची खबर करतलो. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां फाटीं ताका उखलून तिसऱ्या सर्गार पर्यंत उबारलो. हे ताचे कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नकळो. तें देवूच जाणो. त्याच मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्यान उतरांनी उच्चारूंक जायना आनी सांगूंक फावो ना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो म्हूण हांव जाणो. हे ताचे कुडी सयत वो कुडी भायर घडलें तें हांव नकळो. तें देव जाणो. ह्या मनशा पासत हांव वडवीक सांगतलो. म्हजेच विशीं कसलीच वडवीक कोचो ना. करीन जाल्यार म्हजेच असक्तायेची मात करतलो. हांव वडवीक सांगूंक सोदीन जाल्यार हांव पिशेपण कोचो ना, कित्याक सोत तेंच सांगतलो. म्हाका पळेवून आनी आयकून म्हजो अदमास केला ताचेवून कोणूय म्हज्यान अदीक चिंतीत म्हूण हांव म्हजी वडवीक सांगूंक फुडें सरोना. आनी इतल्यान उत्तम प्रकाशनिया पासत हांव गोरवान फुलोना. जावंक म्हाका स्वतावूंक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो, कित्याक असक्तायेन म्हजें बळ सोपुर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजें सवें वसच्याक खोशेन म्हज्या असक्तायेची वडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असक्तायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगडटां. कित्याक जेन्ना हांव असोक
तेन्ना हांव सोक्तिवंत. देवाचें उतोरें. देवाचें बडकार. आमचो साबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस पागी. सोबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भक्तांनो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोरण्या शिवांक पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळेवून आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. सोबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. येयात भुरग्यांनो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लाबडलो, लांब आऊंक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता. सोबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाकूच दोगां दोनयांची चाकरी करूंक नजो. कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें ते विशयी हुस्किवूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसण्या परस कूड व्हरती न्हय. अंतरा वेळ्या सुकण्याचेर नदर मारात. तीं वोंपिनात, लुयनात आनी कोडेय बरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेवून ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमच्यान ओक आतभर ओडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमांव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्याय सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिनसां देवा न्हेसयता जाल्यार त्यावून कितलो अदीक तुमकां न्हेसोवचो ना. उणें बावाडत्याच्या मनशानो, म्हणटोच आमी कितें खावतल्यांव, कितें पियेतल्यांव वो कितें न्हेसतल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्यांची वासपूस
कोत्तात ओणबावाडती तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेरूय सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नश्ट आसा तेंच पुरोवतका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कितें तो सांगूंक सोदता जाय आसतलो हें तुमकां कितें म्हणून दिसता? पयले सुवातेर पावलू कितें म्हणटा तें पळयात. म्हजे असोक्तायेन देवाची शक्ती अदीक म्हाका लागू जाता. तर हांव म्हजेर पातयेवन रावंक फावना. आनी हें आमी सगळीं जाणां कोत्ता. कसली जबाबदारी जर दिली की ना आमी आंग काडटा. म्हजे लागीं जावचें ना अशें म्हणटा आमी. पूण देवान तर आमकां एक जबाबदारी दिल्ली आसा. देव ती फुडें वतलो. देव आमचे सगळें वावुरतलो. तर आमी हें मनांत धरूंक जाय की म्हजे लागीं हें जायना पूण देवा लागीं जाता. कित्याक ताचे लागीं कितें जायना म्हणून ना. हो पयलो मुद्दो आमी मनांत धरया. दुसरें म्हणजे देवान आमकां आतां पळय कितलें सांगलां. ह्या संवसारांत आमी दुडवांचीच आशा दवरता. पूण खूब जाणां म्हाका मेळ्ळेलीं आसा जीं इतले पयशे आसात आमचे कडेन आनी नाका आमकां. सगळें सोडून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक आतां ती आपलें जिवीत सादतात. म्हणटत पळयात ही कृपा देवान तांकां दिल्या. आनी आयज तो आमकां सांगता दुडवांचेर तुमी तुमचें मन लायनाका, देवाचेर लायात. देवाचेर लायत तर बाकीचें सगळें तुमकां तो दितलो. देवान सोलोमाक विचारलें तुका कितें जाय? तो म्हण लागलो म्हाका ती जाणवाय दी ज्या प्रमाणे म्हाज्यान ओळखूंक जाता हें देवाचें ओ हें देवाचें न्हय पळय तें. ही बुद्धी म्हाका दी. देवान ताका शबासकी दिली. तुवें गिरेस्त कांय मागूंक नाय. हें जेणें मागलां खरेपणी त्या जेण्या बरोबर तुका हांव भरपूर दितलो. हे भाशेन म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाची येवजण कितें ती आमी आमच्या जिवितान जियोंक जाय. ताणें दिलेली आसा. आमकां सगळ्या जाणांक एक एक जबाबदारी दिल्ली आसा. ती कशी आमी पाळटा? आमच्यो सुगी हो देवानी म्हाका दिल्ली आसा. देव म्हजे सवें ही चाकरी सेवा फुडें व्हरता ते भाशेन आमी वावरूंक जाय. आनी हे दोन मुद्दे आमी आमच्या मनांत धरया. म्हणटत आनी एक कितें आहा, खूब पाटी आमी दास्तिनीच बुडोन आसा. आमी चडशीं फाटल्याच जिवितान तें आमकां आतांचें जिवीत कंट्रोल करता. आतां आमी हाजेरूच ना. ओ फुडलें आमी कितें करतलें फाल्यां ताचेरूच मन लावन आसा. एकूय आमच्या लागीं कांय जायना. म्हणटच आमी खरेपणी ह्या वेळार आमचें तन मन धन लावन आमचो वावर करिना. हें चुकीचें. तर देव आमचें सगळें आसा जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आतां आमी सगळें करीत रावया आनी तातूंत आमकां शांती समाधान बरेपण मेळटलें. आनी एक कितें, रातची आमकां बरी झेम पडटली. जेन्ना आमी हे भाशेन वावुरता देवा बरोबर देव आमकां दादोसकाय हाडटा आनी शांती दिता. तर आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळें भरोन येता. जशे भाशेन अलोयशियस गोंजागान म्हणलें, हांव देवा सवें विरून वेतां, पिकळून वेतां. तेच भाशेन सुस्कार भायर सरतना सगलें आमचे भितर आसा तितलेंय देवा सवें ओपून दिवया. ताचें सवें आमी तें घालया
आनी आमी जशे भाशेन साखर उदकान ओ चायेन दुदान घातली म्हणटत आनी फिरयली म्हणटत मागीर ती नाचशी जाता ती त्या दुदान या पिवपान सारकी पिळगोन वेता तेच भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येवं दी आनी आतां आमची ही बेठोवणी जेजू सवें करया होच आमकां अणभव अदीक आनी अदीक खोलायेन जिवोवच्याक आमेन. आमी गीत घेवया C2 पेज नंबर 28 आमची पोळे वरदाना. आमची पोळे वरदाना निष्कळंक रोस दोयाळ बापा मोय मोगा ताची वरवी आमकां बोस पवित्र आत्म्या देवून ये दाना आमची संस्कारच्या जेजू सवे म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा भाग्यवंत लुईसा वरी आमकांय कुरपेच्या नितळ निर्मळ शेळ्यान नेटोवन ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक फावो कर आनी तुज्या सुबा देण्यांनी बोर या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदिदार आनी शासनाचे देवा सोर कल्याण सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणांक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दनपारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गीं तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें
हे म्हजे उगडा साक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी काशीतले पियेता. तितले फावटी तो वैभवान येसोर आमी तुझे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नारी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदरी गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवलें ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भावार्थांत आमी हे मागणे काळजांत थाण म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक प्रासोडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे चडशिलो कोड सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D24 पेज नंबर 60 काळीज मोशें तुक अंतरेकता.
जिवाक मोशो भोगता लागता ये शिसो जिवाक मोशो भोगता लागता ये शिसो जिवाक मोशो दोळे धांपून वय जेजू आमच्या जिवांत आयिल्लो आसा, आमच्या कुडींत मनांत ओतम्यांत आमच्या काळजांत तो आसा, तो सदांच आसा. पूण आमी ताका हाजीर जावन हो वेळ सारया आनी आमचे उत्सुकतायेन जें आमकां करूंक जायना, घडोवंक जायना, तें ताचे सोबें दवरून तो सगलें आमचे सोबें पापाची येवजणी प्रमाणे जेजू सोबें तो घडोवन हाडटलो. सुर्गीचो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. मनशांनी केलो देवदूतांचो उंडो. मागुया. सर्वेस्परा, आमच्या दोयाळ बापा, देवदूतांच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. भाग्यवंत लुईसाची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नितेकाळी दिनवासूंक आमकां कृपा दी आनी आमच्या पातकी सोयंबाच्या आनी संवसारी वंदवण्यां मदें निर्मळपणाचें मोल ओळखूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाचे गोठायेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोग करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी सज्जू झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवे कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. फाल्यां 4 मिसां आसतलीं आयताराची. 6, 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. 11 दिसांनी 3 मिसां आसतात. 6, 7 आमचे भाशेन आनी 8 मीस इंग्लीश भाशेन. देव बरें करूं. आमी गीत घेवया. T49, page number 224, Sorvespora Sove. Sorvespora Sove, Mulgota Kalis Moshe. Sorvespora